मंत्रिमंडळ फेरबदल जाता जाल्यार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमच्या भंडारी समाजाचो आमदार जिताचो मंत्रिपदा खातीर विचार करचो म्हूण समाजाचो फुडारी संजीव नायकान मुख्यमंत्र्याक आवाहन केल्लें. आमी जिता खातीर मंत्रिपद मागतात म्हूण सुदिनाच्या पोटान दुखले काय कितें म्हूण संजीव नायकान उलोवन दाखयल्लें. ताका आतां मंत्री सुदिनान जाप दिल्या. मोगोपांतल्या पयलीच फावट वेंचून येवपी आमदाराक मंत्रिपद मेळचें ना म्हूण मोगोपान निर्णय घेतिल्लो. मोगोपाचे वर्सुकी सर्वसाधारण सभेंत हो निर्णय जाल्लो. तशेंच मोगोपा सोडून गेल्ल्या उमेदवारांक परती पक्षाची तिकेट दिवचे नात असोय निर्णय जाल्लो. आमी जिता खातीर मंत्रिपद मागलें म्हूण सुदिनाक भंय दिसलो काय कितें म्हूण संजीव नायक उलयलो. आपूण आनी दीपक जेन्ना पयली फावट आमदार जाल्ले तेन्ना आमकांय मंत्रिपदा घेवपाची संद आशिल्ली, मात आमी तेन्ना मंत्रिपद घेतलें ना. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार मंत्रिपदा विशीं मोगोपाचे जे निकश आसात ते सुदीन ढवळीकरान तयार करूंक ना. ते तयार करपी वेगळेच आशिल्ले. तेन्ना भंडारी समाजाच्या संजीवान जें कितें उलयलां ताका हे विशीं ते खबरूच नाशिल्ल्याचें सुदीन सांगता. पफेरो सांगोर्डा मेरेनच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. चौगम रस्त्याक फोंडकूल पडिल्ल्यान खुबशे अपघात जाल्ल्याचे आदले आमदार दिलीप पारोळेकर सांगता. तशेंच उदकाच्यो पायपलायनी घालपाक फोडिल्लो रस्तो अजून मेरेन दुरुस्त करूंक ना. देखून संबंदीत खात्यान हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. दारबांदोडा धुल्ले वाठारांतल्या सरकारी मुळाव्या शाळे लागसार सांठोवन दवरिल्ल्या उसाच्या मळीक लागून गांवांत घाणयारो वास पातळ्ळा. ह्या वासाक लागून शाळेंत शिकपी भुरग्यांक त्रास जातात. तशेंच ह्या मळीचे घाणयारे उदक दूधसागर न्हंयेंत व्हांवन वता. हाका लागून लोकांची भलायकी इबाडपाक शकता. हाचेर भलायकी खात्यान थळाव्या पंचायतीन उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दारबांदोडेच्या धुल्ले वाठारांत आशिल्ल्या सरकारी मुळावी शाळे लागसार उसाच्या मळीच्यो राशी सांठोवन दवरल्यात. शाळे कुशीक ह्यो मळी आशिल्ल्यान शाळेंत शिकपी विद्यार्थ्यांच्या भलायकेक धोको उप्रासला. तशेंच ह्या मळीचे घाणयारे उदक दूधसागर न्हंयेंत व्हांवता. ह्या न्हंयचें उदक गांवचे लोक वापरतात. हाका लागून थळाव्यांच्या भलायकेचेरूय परिणाम जावं येता. फुडले 4 दीस म्हळ्यार 13, 14, 15 आनी 16 जुलयाक गोंयांत उटंगराचो पावस पडटलो. ते खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. देखून लोकांनी झाडां पोंदां रावप टाळचें. तशेंच नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. गोंय उदरगतीच्या मळार स्मार्ट जायत आसा. मात गोंयच्या कांय वाठारांनी पळयलें जाल्यार अजूनय कांय लोक गरीब परिस्थितींत आपली जीण जगतात. मनशाक जगतलो जाल्यार अन्न आनी कपड्या सयत आसरो म्हत्वाचो. मात 70ंतल्या गवाणे वाठारांत रावपी हरिजन फामिलीक राबितो जाल्यार सादें घर ना. निकिता हरिजन ही विधवा बायल कितलींशींच वर्सां जालीं आपल्या 4 भुरग्यां सयत एक ल्हानशें प्लास्टीक आनी चुडटांनी बांदिल्ले खोपींत रावता. ना लायट ना हेर मुळाव्यो सुविधा. रांदप जेवप न्हिदप ह्याच खोपींत. घोव मेल्या उपरांत विधवा पेन्शन मेळटा ताचेर निकिता घराबो चलयता. तिच्यो 2 चलयो सोयऱ्यांगेर रावन आपलें शिक्षण घेतात. ह्या फामिलीची परिस्थिती विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत मंत्री विश्वजीत राणेन तिका घर बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें निकिता सांगता.
गोवा फोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हाणें मोगो पक्षाचेर खर टिका केल्या. सध्याची राजकीय परिस्थिती पळयल्यार एमजीपीक परतून मंत्रीपद मेळपाची शक्यताय खूब उणी आसा. देखून सुदीन ढवळीकाराक जाल्यार कशीच मंत्रिमंडळांत सुवात मेळपाची शक्यताय ना. सत्ते खातीर खंयच्याय पक्षाक हात जोडपी पक्षाचो बोसान विचार करचो. मोगोची कसलीच गट विचारसरणी ना. अशा पक्षाचेर विस्वास दवरप बरोबर काय ना हें जनतेन थारावचें अशें आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. फोंड्या आमचो आवाज विजय बॅनरा खाला आमदारान लोकांच्यो समस्या आयकून घेतल्या उपरांत ते उलयताले. विजयान कितें उलोवचे परस जाण दवरपाक जाय. विजय आनी काँग्रेसी भशेन आलेबाय कोलेबाय हाडून आमी मोगोपा तयार करूंक ना. स्वताचे कार्यकर्ते घडोवन पक्ष मजबूत केलो आनी आमदार वेंचून हाडले. विजया भशेन न्ही. विजयान इतलेच कापस्ताद आशिल्ली जाल्यार 1999 मोगोपाक कित्याक फोडलो काय म्हूण मंत्री सुदिनाचो विजयात प्रश्न. विजयान सुदिनाच्या मंत्रीपदाचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर सुदीन उलयतालो. एमजीपीक परतून मंत्रीपद मेळपाची शक्यताय खूब उणी. सुदीन ढवळीकाराक जाल्यार मंत्रिमंडळांत कशीच सुवात मेळपाची ना. सत्ते खातीर खंयच्याय पक्षा कडेन हात जोडपी पक्षाचो बोसान विचार करचो म्हूण विजय सरदेसाय उलयल्लो. ताका आतां मोगोपाचो फुडारी आनी मंत्री सुदीन ढवळीकारान जाप दिल्या. विजया भशेन आलेबाय कोलेबाय एकठांय करून आमी मोगोपा घडोवंक ना. आमी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून तांकां आमदार म्हूण वेंचून हाडले. विजय अशें करता काय म्हूण सुदीन विचारता. भारतांत सोरोप चाबप ही एक गंभीर समस्या. दर वर्सा सुमार 58,000 लोकांक सोरोप चाबून मरण येता. 1,40,000 लोक दिव्यांग जातात. संवसारांतलो हो सगळ्यांत चड आंकडो आसा. उंटांतल्यान तयार केल्ल्या एंटीबॉडीजाक लागून आतां सोरपाच्या विकाचेर उण्या खर्चाचो सुरक्षीत उपचार मेळूंक शकता अशें एका संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. बिकानेराच्या नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कॅमल शास्त्रज्ञांनी उंटाच्या दुखा विशीं संशोधन केलां. हातूंत उंटाच्या दुखा पसून मेळपी प्रतिपिंड वा एंटीबॉडीज आनी ताची रोग प्रतिकार शक्त वापरून सोरपाच्या विका आड झुजपा खातीर एक बरो पर्याय जावं येता अशें दिसून आयलें. फकत एनआरसीसीन न्हय तर जायत्या संस्थांनी हाचे पयलीं अशें संशोधन केलां. लिव्हरपूल स्कूल ऑफ टॉपिकल मेडिसिनांतल्यान सोरपाच्या चाप्पाचेर केल्ल्या संशोधनात उंटाच्या दुखांचो उपेग करून सोरपाच्या विकाचेर वखद तयार करूं येता अशें म्हणलां. ही उंटाची दुखा 26 प्रकारच्या सोरपांचे वीख निश्क्रिय करपाक शकतात. आरवली वेंगुर्ल्या हांगा श्रीदेव बेतोबाच्या देवळांत अखंड हरिनाम सप्तक चलता. हे निमतान राजेशाही ताटान सजयल्ल्या आरवली वेंगुर्लेच्या श्रीदेव बेतोबाची ही मूर्त मन भुलयता. पळयात. बेरेस्तारा गुरू पौर्णिमा जाली. आपल्या गुरूचो आदर करपाचो हो दीस. गुरू प्रती आपली भावना उक्तावपाची प्रथा फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयल्या. भारतांत गुरू पुनवेक आगळे वेगळे म्हत्व आशिल्ल्याचें दिसून येता. बेरेस्तारा प्रोग्रेस हायस्कूल पणजेच्या विद्यार्थ्यांनी सरकारी प्राथमीक विद्यालय पणजे सेंट्रलांतल्या शिक्षकांची गुरू पुनवे निमतान ओवाळणी केली. पळयात.
गोंयांत अपघातांच्या सत्रांनी वाड जायत आसा। बेरेस्तारा बेतोडी जंक्शनाचेर दोन दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत केरी 70चे ईशा गांवस आनी बेतोडीच्या आदित्य देसायाक आगताक मरण आयलें। जाल्यार ईशाचे दुचाकीचे फाटल्यान बशिल्ली चली आदिती मांजरेकार आनी योगेश पाटील ह्या दोग जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान दोगांकूय जीएमसीत उपचारा खातीर भरती केला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अपघातांत मरण पाविल्ली चली ईशा आनी ताची इश्टीण आदिती मांजरेकर शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथीची विद्यार्थिनी आशिल्ली। बुधवारा कॉलेजीन निरोप समारंभ जाल्लो, पूण बेरेस्तारा परीक्षेचो अर्ज भरपा खातीर कॉलेजीन गेल्ले। कॉलेजींतल्यान घरा येतना ईशा वांगडा काळान घात केलो। गोंयांत अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। बेतोडा जंक्शना लागसार दोन दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातांत चारूय जाणांक गंभीर दुखापत जाली। दुखापत जाल्ल्या मदीं आदित्य देसाय बेतोडा आनी ईशा गांवस केरी ह्या दोगांक हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार मरण आयलें। दुरुस्तीच्या कामाक लागून फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन मडगांव रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर बंद आसा। सभाघर बंद आशिल्ल्या कारणान कलाकारांची गैरसोय जाल्या। देखून मडगांव रवींद्र भवन दुसरी कला अकादमी जावची न्हय म्हूण कला राखणमाणाच्या वांगड्यांनी दुरुस्ती कामां विशीं म्हायती जाणून घेवपा खातीर सुपारी आंदोलन केलें। कला राखणमाणाच्या वांगड्यांनी बेरेस्तारा रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र त्रालेकाची भेट घेतली। कला राखणमाणाचे वांगडी आनी रवींद्र भवनाच्या अध्यक्षां मदीं बरेच पेटले। रवींद्र भवनाचे कमिटीक भवनाचे कांयच पडून गेल्लें ना असो आरोप कला राखणमाणाच्या वांगड्यांनी केलो। रवींद्र भवनाच्या दुरुस्ती कामाची निविदा आनी हेर कामाची चवकशी करपाचो अधिकार कला राखणमाणाक कोणे दिलो काय म्हूण रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष चालक विचारता। इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल गोय 2025च्या तयारीचो भाग म्हूण समाज कल्याण आनी दिव्यांग व्यक्ती सशक्तीकरण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें राज्य दिव्यांग व्यक्ती आयुक्त गुरुदास पावसकर हांच्या सयत नवी दिल्लींत अधिकृत भेट दिली। ह्या वर्सा 9 ते 12 ऑक्टोबर मेरेन इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल आयोजीत करपाचें थारायलां। युनिव्हर्सल डिझायन इन्क्लुझिव्ह थिंकिंग इन एक्शन अशी ह्या वर्साच्या फेस्टिवलाची संकल्पना आसा। गोंयच्या प्रतिनिधी मंडळान दिल्लींत केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेवन इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाक येवपाचें आमंत्रण दिलें आनी गोंयच्या दिव्यांग व्यक्ती संबंधीत साबार विशयांचेर चर्चा केली। प्रतिनिधी मंडळान दिल्लीच्यो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृहमंत्री आशीष सूद आनी समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंग हांची भेट घेतली आनी दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण आनी सशक्तीकरण संबंधीत प्रश्नांचेर चर्चा केली। गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान पावसान रानांतल्या रोयणींचेर उगवपी अळमी व्हड प्रमाणांत काडची न्हय लोकां कडेन मागणी केल्या। अळम्यांच्या जातींचो सांबाळ करपा खातीर लोकांनी रोयणीचेर 50% अळमी दवरची। रानांत रोयणीचेर उगवपी अळमी व्हड प्रमाणांत तोडिल्ल्यान पर्यावरणाचो समतोल इबाडटा। आयज अनेक अळम्यांच्यो जाती नश्ट जाल्ल्यो आसात। तशेंच पुराय वाड न जाल्ली बारीक अळमी काडिल्ल्यान फुडल्या वर्सांनी अळमी उगोवपाचो प्रमाणूय खूब उणें जायत वता। फुडल्या वर्सा अळमी येवपा खातीर पुराय वाड जाल्ली अळमी रोयणीचेर कुसपाक जाय आनी मातयेन विघटन जावपाक जाय। तशेंच अळम्यांचे बारीक कळे काडपाच्या प्रकाराक लागून रोयणींतल्यान वाळटीच्या अळ्यांकूय धोको निर्माण जाता आनी पर्यावरणाचो समतोल इबाडटा। पर्यावरणाचो समतोल इबाडिल्ल्यान माकड, जोरा सारके संसर्ग पातळपाची शक्यताय आसता। गोंय विद्यापीठान फ्रॉलिक ह्या वर्सुकी सांस्कृतीक कार्यावळीन घडिल्ल्या आक्षेपार्ह घडणुकेची दखल घेवन गोंय मनीस हक्क आयोगान गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन हांकां नोटीसी धाडल्या। तांणी 23 जुलय मेरेन हे घडणुकेचो सविस्तर अहवाल वाचाप सादर करपाचे निर्देश गोंय मनीस हक्क आयोगान दिल्या। ह्या प्रकरणाची माहिती प्रसार माध्यमांतल्यान मेळ्ळ्या उपरांत आयोगान स्वेच्छा दखल घेवन ह्या कार्यावळीक लागून विद्यार्थ्यांची प्रतिश्ठा इबाडली काय ना हाची चवकशी करपाचो निर्णय घेतला। गोंय विद्यापीठाच्या इंटग्रेटेड MBA विभागांतल्या विद्यार्थ्यांनी फ्रॉलिक कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ह्या वेळार 3rd डिग्री कार्यावळीन कांय चल्यांक फकत अंडरवेरीचेर भोंवडायिल्ले असो आरोप आसा। ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या कांय चली विद्यार्थ्यांक सुवात सोडपाची परवानगी दिवंक ना असो आरोप जायत्या पालकांनी आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी केलो।
खांडेपार पुलाच्या दोनूय वटेन आशिल्लो अंडरपास सध्या दुचाकीचो पार्किंग स्पॉट जाल्ल्यान येरादारीची व्हडली प्रश्न उप्रासिल्लो आसा। खांडेपारच्या लागसारच्या वाठारांतल्यान येवपी लोक ह्या सुवातेर गाडी पार्क करून आपापल्या कामार वतात आनी ह्या जंक्शन अपघातांत क्षेत्र आशिल्ल्यान खंयचीय वायट घडणूक घडूंक शकता। देखून गाडी पार्क करप्यांचेर पोलीस कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। दर्जेदार शिक्षणा संबंधी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे 1ली ते 8वी मेरेनचे विद्यार्थी आणि शिक्षकां कडेन 12 जुलयाक सकाळी 11 वरांचेर व्हर्च्युअल संवाद साधतले। शिक्षण संचालकान तशें परिपत्रक जारी केला। हे कार्यावळीक मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांक मुख्यमंत्र्या कडेन संवाद साधपाची संद मेळटली। शाळा आणि महाविद्यालयांनी व्हर्च्युअल संवाद साधपा खातीर गरजेची व्यवस्था करची अशें शिक्षण संचालक शैलेश चिंगडे हांणी परिपत्रक जारी केला। संवाद साधपी कार्यावळींची लिंक एक दीस आदींच धाडटले। सरकारान फाटल्या वर्सा 1ली ते 8वी वर्गा मेरेन मूल्यांचेर आदारिल्लो शैक्षणिक उपक्रम सुरू केला। ह्या उपक्रमाचो नियाळ मुख्यमंत्री ह्या संवादांतल्यान घेतले। विश्वकर्मा पंथीय श्री हरिहरानंद भारती स्वामीजींच्या चातुर्मास व्रत साधनेक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गिमोणे पिळगांवच्या श्री रामचंद्र देवस्थानान ह्या संकल्पाचो शुभारंभ केलो। दर एकल्यान स्वामीजींचे दर्शन घेवपाक मुजरत येवचे अशें आवाहनूय ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान केलां। महाराष्ट्रांतल्या बीड वाठारांतले हरिहरानंद गिमोणेच्या श्री रामचंद्र देवळांत 60 दीस म्हळ्यार 2 म्हयने चातुर्मास व्रत चलतले। हे विशीं स्वामीजी मार्गदर्शनूय करतले। तेन्ना गोंयकारांनी मुजरत भेट दिवन स्वामीजींचे दर्शन घेवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां। ब्रेस्तारा गुरू पौर्णिमेच्या मुहूर्ताचेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पाद्यपुजा केल्या उपरांत ते उलयताले। ह्या वेळार भाजपचे अध्यक्ष दामू नायक आनी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाजीर आशिल्ले। चेक बाउन्स प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका वेवसायिकाक दवल्लेच्यान अटक केल्या। कोर्टाच्या अटक वॉरंटा प्रमाण ही कारवाय केल्या। वल्लभ वरक अशें दुबावीत वेवसायिकाचें नांव आसा। स्कॉटिश फिलॉसॉफर रॉबर्ट नॉक्स आनी ताची बायल हाचो पुतळो दोनापावलचे टेकडेर आसा। ताकाच आमी दोना आनी पावलाचो पुतळो म्हूण वळखतात। ह्या पुतळ्या विशीं वेगवेगळ्यो कथा सांगल्यो वता। गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान 1969 ह्या पुतळ्याचें उक्तावण केल्लें। उपरांत दोनापावला जेटीचे दुरुस्तीचें काम हातीन घेतिल्लें। त्या वेळार दोना आनी पावला हांचो पुतळो पोरणो जाल्ल्यान तो काडलो आनी ताचे जाग्यार तात्पुरतो नवो फायबरचो पुतळो घातिल्लो। दुरुस्तीचें काम पुराय जाल्या उपरांत दोना पावलाचो नवो पुतळो टेकडेर उबारलो आनी आतां पर्यटकांक भेट दिवपा खातीर ती जेटी उक्तीय केल्या। तात्पुरती उबारिल्लो पुतळो जेटी कडेन बॉक्सान घालून दवरला। आतां पावसाक लागून ते बॉक्स पिड्ड्यार जावन तो तात्पुरतो उबारिल्लो पुतळो बॉक्सांतल्यान भायर सरला। वयर टेकडेर एक पुतळो आनी सकयल एक अशे 2 पुतळे आतां थंय जाल्यात। ह्या प्रकाराक लागून दोनापावला जेटीक भेट दिवपी पर्यटकां मदीं गोंधळ जाता। तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।
पैसे लुटपाच्या प्रकरणात ईडीन 2 डझन अभिनेत्या आड केस दाखल केला. तातूंत विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गुबती आणि प्रकाश राज हे अभिनेते आसात. तशेंच कांय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरूय आसात. ताणें जुगाराच्या ॲपांची जायरात केल्ल्याचो आरोप दवरला. पुलीस खात्यान बांबोळी गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत 24 वरां सुरक्षा दिवपी कांय पुलीस बंदोबस्तांत वाड केल्या. ते प्रमाण पुलीस आउटपोस्टार आनीक 19 पुलिसांची नेमणूक केल्या. फाटल्या म्हयन्यात बांबोळी कॉमेकोन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकार हांकां तापोवन सेवेंतल्यान निलंबीत करतलो अशें सांगिल्लें. उपरांत कॉमेकोनच्या दोतोरांनी आंदोलन केल्लें, पूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तक्षेपा उपरांत हें आंदोलन थंड जाल्लें. ह्या वेळार दोतोराच्या हेर प्रस्नां बरोबर कॉमेकोनले सुरक्षे विशीं उपाय काडपाचेर चर्चा जाल्ली. त्याच वेळार आनीक पुलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाचें थारायल्लें. ते प्रमाण गोंय पुलिसांनी आउटपोस्टार आनीक 19 पुलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्या. सत्तरीच्या साळ पुनर्वसन हांगच्या सरकारी मुळाव्या शाळेन हत्ती येता दारी नांवाचो एक खाशेलो हत्ती संवर्धन उपक्रम चालीक लायलो. नंदू हत्ती बरोबर एक दीस ह्या धड्याचेर आदारिल्ल्या उपक्रमांत 4थ्या वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांक हत्ती संवर्धनाचे प्रत्यक्ष अणभव मेळ्ळे. विद्यार्थ्यांनी हत्ती मुखवटे घालून हत्ती मोगी संजय सावंत हांच्या घराक भेट दिली. डॉक्युमेंटरी, चर्चा आनी प्रश्नजाप सत्रांतल्यान तांकां हत्तीच्यो हालचाली, संवेदनशीलताय आनी मनीस हत्ती संघर्श हांचेर म्हायती मेळ्ळी. शिक्षक संकेत नायक आनी प्राचार्य दत्तू पाटील हांच्या मार्गदर्शना खाला केल्ल्या ह्या उपक्रमाक लागून विद्यार्थ्यां मदीं सण संवर्धनाची जाणविकाय निर्माण जाली. फादर आग्नेल यूथ क्लबान आलेम यूथ असोसिएशनाक टाय ब्रेकराचेर 4-2 गोलान हारोवन सिप्रियानो सिल्वा यादिस्तीक फुटबॉल सर्तीच्या सेमी फायनलींत प्रवेश केलो. ही मॅच चिंचोण्याच्या चर्च खेळा मैदानाचेर जाली. पुराय वेळेन मॅच गोल 0 बरोबरीन सुटिल्ली. उपरांत टाय ब्रेकराचेर खेळिल्ल्या मॅचींत फादर आग्नेल यूथ क्लब पारोडान आलेम यूथ असोसिएशनाक 4-2 गोलान मात दिली. फादर आग्नेल यूथ क्लबा वतीन झेवियर अफोन्सो, मेल्सन फर्नांडीस, जॅस्वन फर्नांडीस आनी सेल्टन फर्नांडीसान गोल केले, जाल्यार लुआव डायस आनी क्लेरॉय बॉर्जेसान आलेमा वतीन गोल केले. भूनोंदणी खात्यान वेगवेगळ्या 40 पदां खातीर भरती जातली. तातूंतली 20 पदां फील्ड सर्वेयर आनी 20 पदां MTS पदां खातीर आसात. सगळीं पदां NAKAचे प्रकल्पा खाला फकत 6 म्हयन्यांच्या कंत्राटी तत्वाचेर भरतले. सगळ्या पदां खातीर मुलाखती 15 जुलयाक सकाळी 10:30 वरांचेर पणजेच्या खात्याच्या मुखेल कार्यालयांत जातल्यो. फील्ड सर्वेयर पदाचेर म्हयन्याक 32,000 पगार दितले. हे खातीर SSC वा समतुल्य अभ्यासक्रम पुराय केल्लो आसप गरजेचें. हातूंत गणित हो विशय घेतिल्लो आसपाक जाय वा सिव्हिल इंजिनियरिंगांत डिप्लोमा आसप गरजेचें. तशेंच हातूंत सर्वेक्षण हो विशय घेतिल्लो आसपाक जाय. उमेदवाराक GNS उपकरणां वापरपाचो अणभव आसपाक जाय. तशेंच तांचे कडेन 15 वर्सांचो राबितो प्रमाण आनी कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय.